हेलो गाइज तर आयज सॅटर्डे एंड आमगे नुस्तें घेवन दवरला करली आनी बी आमी चिकन हाडटले फोंडा वचून सो आमी वयता फोंडा वचपाक दिवाळी शॉपिंग करपाक ये तर ऑलरेडी फरसाण बी ते सगळें हाडून दवरला जस्ट फॉर गॉड तेंच हाडपा जाय सो आमी वयता मम्मी आनी आनी ह्या फावटी आमी नरकासूर गोंया नरकासूर फोंडे रद्द जाला बिकॉज ऑफ आनी उजगांव एक वचपा आशिल्लें थंयूय बी कॅन्सल जाला सो नरकासूर सोडून बी आतां सद्या दिवाळीची शॉपिंग करया सो लेट्स गो पावली बाजारान तुमकां दाखयता सगळे कणक्यो तांदूळ फर्स्ट घेतले आमी मम्मी ती पळय नाका बी कशी असतले एक रांगोळी घेऊया घालतो रांगोळी सगळे दादाच्यो घ्यायच्यो कितले कलर घेऊ चार जिपेन सद्या ना ते आमचे कडेन मागीर आसतले सो रांगोळी कित्याक दवरता एकावंट 2000 दवरना नाल पळय कशें ते पळय 40-50 ते बार केले राव गो तुम्ही नाल ते केन्ना दिता म्हणलेले तो कितें म्हणून केला तुमी तें तो एक नाल जाय पडटलो एक नाल आमकां आनी आकाशकांनी रंगोवपाक जाय जाय पळोवन ते पुरो असले हें आसा कशें तें 20चे ना एक दी एकूच जा असले आसा पट्यो 60 रुपीज बी हे म्हळ्यार मागीर भायले कशें बागायदार चड सामान घेवपाक मेळना नाल्यार गाडी थोडे घेता पुरो न्ही ग काय येते घेवया आनी एक 5 एक घाल 5 घालले ना आनी दिता मग तिका 20 रुपये माय सो हांवें घेतले 5 कलर हळदीचे घे रातची मजा येता त्याची पळय हांगा रावल्ले तर गायज आमी नुस्तें आतां भाजता आमी मेन म्हणल्यार फोंड्याच्यान येयली इसली गरमी जाता तरी पूण आमकां चिकन खावपाक जाय आशिल्लें बिकॉज आफ्टर लॉंग टायम आमी खाता येस सो एक सायडीन कोमाले फ्राय जाता एक दाखयलें हांवें तें कल्ली फ्राय जाता आनी चिकन ऑलरेडी डन कानो बी कापून दवरला आतां फक्त थोड्या वेळान नुस्तें जातकीर जेवपाचें हें सांगपा खातीर आनी आयज आमी रंगयतली आकाशकंदील तर तुमकां आमी दाखयतली सो ह्यो दिवाळीचो व्लॉग आसतलो दिवाळी स्पेशल व्लॉग सो स्टे ट्यून सो पळय कल्ली मागीर मस्त यमी यमी चिकन वाव
ऑल टायम फेवरेट. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आमगेर येवपाक शकता. आमी तुमकां सर्व करतली आनी हॅलो गायस, गुड इवनिंग. तर आमी बाजार आनी मामागेर वचून येयली. हो तर आमी न्हिदली आनी मागीर आमी शूट करून मामागेर गेली. येस, ट्रॅफिक मेळ्ळो. हय, खूब अशें जालें. आनी आतां आमी येयली घरा, फ्रेश बी जाली आनी आतां आमगेलो आकाशकंदील करपाचो प्रोग्राम. हय, आतां जाल्यार 8 बिकॉज आमी लेट गेल्ली. मागीर आमी शॉर्मा 2 दीस लागतलो तुमकां कांय दाखोवना. सो 2 दीस म्हळ्यार फाल्यां आमकां फूल निवळ करपाचो. तेज्या खातीर एक तरी टास्क कंप्लीट करपाक जाय न्हू, बिकॉज आकाशकंदील पेशंट्स घेवन गेल्यार बरो जाता. सो आतां कितें कितें उदोय कांय दाखोवना तुमकां कितें कितें हाडलें तें, पूण आकाशकंदिलाचो तो मेळ्ळो आमकां आंकाडो. सो तुमकां तो दिसतलोच न्हू पळय असलो हाडला. हे कोणी घरा कडेन करतले, आमी हे विकतो हाडला. विकतो जायना, टायम नासलो तितलो करपाक आनी लाकड बी हें सॉरी कोणो बी नासलो. सो हेचेच करता. कांय ना, सादो दाखयता फर्स्ट दाखयता कितें तें आनी मागीर आमी करता ती पळया. स्टे ट्यून. हे पळय आमी बसला करपाक. सो आमी 3 कलर हाडल्यात, चड कलर हाडूना. सो दिसता तुमकां आमी पळय गुलाब करून काडटा. मागीर आमी कितें करता जाणा, हे बॉर्डर आसा पळय तेका गुलाब लायतली. सो पोरूचो तुमकां हांव दाखयतलें कितें आमी केलें तें. आमी हेजे गुलाबाचो सगळो केल्लो आकाशकंदील, बट हे फावटी आमी तितलो टायम ना. सो फक्त बॉर्डर लायली. आय थिंक तुमकां आमी मातशी सारकी दिसना. सो मातशी वेळ काडया. हय, आनी हे पळय ही रेड कलर एक हाडल्या, व्हायट कलर तेज्या हातीन आहा आनी कितें बरोबर 3ूच हाडल्या. पर्पल 3ूच हाडल्या, चड हाडला. मागीर जाय जाल्यार मागीर फाल्यां हाडपाक शकता आनी उरता मागीर तें. तुका आसत जाल्यार पळयता आनी पोरूंच्यो बी. सो तें आमी करता करता तुमी पळया कशी कितें करता. सो हांगासर हांवें नावाज आमी म्यूट केलो बिकॉज मम्मी बी टी व्ही पळयताली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी कितें करताली ते हांव पयलीं गुलाब करपाक पळयतालें, बट मागीर म्हाजे कडेन तें जायना जालें. सो मागीर हांवें ताकाच कर सांगलें गुलाब करपा खातीर अशें स्क्वेरांनी करून कापून घेता. स्क्वेर अशें मिन्स रेक्टेंगल टायप व्हडले व्हडले आनी तांकां मागीर सायडीन अशें कापून कातरीन गोल अशें करता आनी कापून सारकें गुलाबाचो शेप असो करता. बट गम आमचे कडेन एकूच हांवें तें हाडलेलें ओदोचें आनी गम नासलें. सो पळोवया कितें. मागीर आमी तें भायर केलें मागीर तेतूनच करपाक लागलीं. सो आमी पर्पल आनी रेड हेच कॉम्बिनेशन भितर करतली. पळोवया फुडें कितें इफ मेळटा जाल्यार फुडें बी आमकां. हॅलो गाईज, तर आमी न्हू तुमी आमच्या फेसीक नोर करात. आमी आतां निवळ करपाक लागले आमचें घर. निवळ इन सेन्स व्हडलें कांय ना, फक्त आतां ते जाग्यार घालून दवरतलीं इतकेंच. आनी सगळें आतां आमी निवळ करतलीं.
पसारो भरपूर असा टेबलार दाखयता फर्स्ट ऑफ ऑल हे सगळे पसार आसा हांगासर ह्यो पळय ह्यो आमचो आकाश कंदील आनी हे सगळे निवळ करपाक जाय हे पळय सगळे सो लेट्स स्टार्ट निवळ करपाक ओके सो म्हाका कळना खंयच्यान कितें स्टार्ट करपाचें आय थिंक सगळे मग फर्स्ट जमनीर काडून दवरुया आनी मागीर फर्स्ट निवळ करता सो फायनली मागीर आमी ते सगळे क्लीन केले शूट केले ते शूट बी करून त्यामध्ये बी जेवणा सगळे पुसून बी काडले आनी दिवाळीचे लायटी हे पळय घालून दवरल्या अर्द्याक मम्मीन घातल्या मातश्योश्यो हे पळय हॅलो तर सगळें निवळ करून आमकां लागल्या भूक आनी नरकासूर आमी बाबडी खंयच पावली कॅन्सल मार्दोल वचपाचें चिंतलें आतां भाभीन बी आमी मेळोन तें कॅन्सल केलें खंयच नाच न्हू सो आमकां लागीं खंयच ना हय कॉम्पिटिशन म्हणल्यार मडगांव केपें आनी खंय ते सावड्डे मागीर तिनूच कडेन आसा इतके पयस आमी वचपाक शकना सो त्या खातीर आमी घरांत आतां आमी करता दोगूय पास्ता आमकां भूक लागल्या सो आमी करता पास्ता सो यमी यमी तुमकां बी म्हळ्यार दाखोवया बॉयल जाले पास्तास आमचे आतां हांवें ते सेपरेट करता आनी मॅगी मसाला खंय आसा तो सोदपाक बसता हेची मॅगी मसाला सोदता सो हेणेन घातले ऑयल टोमॅटो आनी मॅगी मसाला हितून वयतलो पास्ता आसा पळय रेडी आनी गार्लीक बी घालता हितून आनी मिरची सगळें करतलें खबर ना कितें गार्लिकची पास्ताच घाल मिरची पावडर घाल मागीर तितून पास्ता घाल मागीर करपाचें मागीर तेजे वयर घालुया घाल आतां मिरची पावडर बी सगळें घाल आनी सोया सॉस बी घातला अजून बरें लागता मॅगी मसाला बरें लागता मॅगी मसाला घाल इल्लें घाला केचप हे टोमॅटो तशें न्हू हॉट एंड स्पायसी मसालेदार तो मॅगी मसाला घाल इल्लें घाल आमचे यमी यमी पास्ता रेडी आनी बरें लागता टीक लागता ते बेश्टे पॅकेटा मेळटा अशें करून खावप मस्त लागता आनी आमी कितें कितें घातला न्हू शेजवान चटणी हॉट एंड स्पायसी सगळें बरें बरें घातला मॅगी मसालो यमी आतां आमी एन्जॉय करतली